नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। प्रुडंटाच्या एक्सपोजे उपरांत केमिकल रंग फासून ग्रीन पीस म्हणून विकतल्यांचेर एफडीएच्यो गोंयभर धाडी। माड्डोळा धाडीत वेपाऱ्याच्या घरांत मेळ्ळ्यो रंगाच्यो बाटल्यो। मटक्यांतली येणावळ कासिनो परस चड। मटको कायदेशीर करात ना जाल्यार बंद करात। कासिनो दुसरे कडेन व्हरूंक सारको जागो दियात, तो मेरेन मांडवीतच। कासिनो प्रायडाचो श्रीनिवास उलयलो हेडोनात। बायणा 159 फामिलीक घरा खाली करूंक नोटीशी। डॉक्युमेंट दाखोवंक 15शीची मुजत। केळशी पंचायतीन बांदपाक दिल्ले बेकायदेशीर बांदकाम एनजीटीच्या आदेशाल्या वयल्यान मोडलें। लोकांचे प्रश्न मांडूंक 25 दिसांचे तरी विधानसभा कामकाज जाय। सरकार आपल्याक जाय तशें अधिवेशन चलोवंक सोदता, अपक्षांचो आरोप। लोकांचे अधिवेशन घेवपाची शिटकावणी। दर्यादेग वाठाराचे सुरक्षेचेर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंगाच्या अध्यक्षतेखाला पणजे जाली बसका। केंद्रीय गृहराज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, खासदार आणि सिनियर पुलीस अधिकारी वांटेकार। नॅशनल गेम्सा खातीर साधन सुविधेचें काम जाग्यार घालूंक गोंयाक जाय 200 कोटी। दिल्ली सावन आयिल्ले राष्ट्रीय समितीन केलें इन्स्पेक्शन। खबरो विस्तारान। ग्रीन पीसाच्या नांवान वाटाण्याक केमिकल रंग मारून लोकांच्या भलायके कडेन कसो खेळ चल्ला तें प्रुडंटान आयतारा एक्सपोज केल्लें। प्रुडंटाच्या एक्सपोजे उपरांत 24 वरां भितर एफडीएन बाजारांनी धाडी घालून कारवाय सुरू केली। सोमारा सकाळीं एफडीएन माड्डोळा धाड घाली। असले केमिकलांत बुडयल्ले वाटाणे विकपी करीम म्हूण एकल्या वेपाऱ्याच्या घराचेरय धाड घाल्या। थंयच्यान एफडीएन रंगाच्यो बाटल्यो जप्त केल्यात। ही मोहीम एफडीए गोंयभर चलयतली। पाचव्या रंगान बुडिल्ल्या ग्रीन पीसाचे वीक कशे तरेन गोंयकारांच्या ताटान पावता ते प्रुडंटान एक्सपोज केले उपरांत एफडीएन गोंयभर धाडी घालपाक सुरवात केल्या। डायरेक्टरान इन्स्ट्रक्शन दिलां कालच्यान, त्या प्रमाण आमी रेड्स चालू केला। माड्डोळा बाजारान एफडीएचो अधिकारी राजीव कोरडेन धाड घाली। थंय रंग फाशिल्ले वाटाणे मेळ्ळे। 40 रुपया किल वाटाणे घेवन ते फुगयले काय ताचे वजन वाडटा। सुमार 300 ग्रॅम रंग 20 रुपयान मेळटा। हो रंग फासलो काय किलाक 63 रुपयांचो फायदो जोडपाचो हो प्रकार। एफडीएच्या टीमीन सोमारा वेपारी करीम साब अब्दुल्लाच्या उसगांवच्या घराचेर धाड घाली। थंय तांकां वाटाणे रंगोवपाक बाटल्यांनी भरिल्लो रंग मेळ्ळो। करीमान आपूण वाटाणे रंगोवन विकता म्हूण कबूल केला। वीस किलो ग्रीन पीस मेळ्ळे। मागीर सबसिक्वेंटली हांव तेज्या घरा येवन कसयल्या तिस्कार हांगा चॅक केलें। तेजे कडेन म्हाका आतां कलर मेळ्ळा, तो कलर यूज करता प्रिपरेशनान। तो कसो करता तो सुद्दां आतां दाखयलो म्हाका ताणें। ते कलर प्रिपरेशन तो खंय फोंडेच्यान घेता एका शॉपा वयल्यान। तें आतां फुडलें इन्वेस्टिगेशन हांव फुडें इन्वेस्टिगेट करतलो। कलर एडिशन ग्रीन पीसाक अलावड ना, कॅमिकल आनी तें पॉयजनस खावपाक जायना। तेजे कडेन आतां हांवें सॅम्पलाय काडल्या, जवळ जवळ 20 किलोचो माल मेळ्ळा, तो जप्त केला। प्रुडंटान हो प्रकार उक्ताडार हाडटकीच एफडीए सक्रिय जाल्या। सगळ्या बाजारांनी अश्यो धाडी घालून केमिकलान रंगयल्ले रंगीत वाटाणे विकतल्यांचेर कारवाय करपाचे एफडीएन थारायला। तुम्ही जो रिपोर्ट प्रुडंट मिडियाचेर पळयल्लो तातूंत एक्सक्लुझिवली आमी दाखयल्लें की ग्रीन पीस कशा पद्दतीन कलर वापरून ते बाजारांत विकपाक वयतात। ताजेर दखल घेवन आयज एफडीएन हांगासर माड्डोळा हांगासर रेड मारून जवळ जवळ 18.5 किलो हे ग्रीन पीस धरल्यात आनी ते आतां तेंच्या घरा कडेन सर्च मारपाक पळयतात। हो रिपोर्ट कितले पर्यंत पावतात, कितले लोक हांगासर हे ते ग्रीन पीस विकपाक बसतात, हेजी आमी पुराय तुमकां रिपोर्ट पावयत रावतले। माड्डोळच्यान हांव विवेक प्रभू, प्रुडंट मिडिया खातीर।
मटक्यातली येणावळ कसिनो परस चड, पूण मटको बेकायदेशीर आशिल्ल्यान सरकाराची सगळी येणावळ बुडटा. सरकारान मटको कायदेशीर करचो नाजाल्यार तो बंद करचो म्हूण कसिनो प्रायडाचो संचालक श्रीनिवास नायक मागता. तो प्रुडंटाच्या हिडोनात उलयलो. सरकारान सगळ्यांक विश्वासान घेवन कसिनो दुसरे कडेन व्हरपाक फावो तसो जागो दिलो जाल्यार कसिनो मांडवी भायर वचपाक तयार आसात. मात जो मेरेन हें जायना तो मेरेन हे मांडवीतच रावतले हें श्रीनिवासान मान्य केलें. मटक्यासारखी गजालीचेर व्हॉट इज युअर व्यू? इट शुड बी लिगलाइज्ड और इट शुड नॉट बी लिगलाइज्ड? Daily collection of matka in Goa itself is 5 crore rupees. Matka in Goa itself is 10 times bigger than the casino industry. Because it is not legalized, it is not monitored. Because it is not monitored, it is not controlled. I am not saying whether it is to be legalized or not legalized. That is government decision. But if you are not legalizing it, you control it. Media never went to the political party and said move these casinos out of Mandavi. It was a promise made at the time of election. Now it is just a reminder, as you said. Why did that happen? Why they felt that you should move out of Mandavi? With respect to hampering of a navigation channel, in Mayuresh Palni case, the captain of port gave an affidavit to the High Court of Goa saying that no, after doing a proper study, they realized that we are not in the navigation channel, and they filed an affidavit to that effect. Then remained is a pollution issue. The place of study was outer Anchorage, and that study was conducted in 2002 and report published in 2006, whereas all these 5 offshore casinos came in 2008. NGT asked the local state pollution control board to go and do a study, case study. They did a case study. After doing a case study, they filed an affidavit. Yes, we have done the study of A, B, C, D, all casinos, and they are not polluting the river. Now question remained is only you said this and I said that. But you said is your problem, it is not my problem. How are you looking at it if they are trying to move you out of Mandavi? You if you have any idea or any plans to move us out, let us have a form a proper committee by taking all the stakeholders into confidence. They don't give us any option which are suitable. The day you get a better place which is acceptable to everybody, Free to move as long as there is a suitable site. Absolutely. Until now there is none. Absolutely, it looks like whatever option they are given. रशियन आणि इस्रायलींनी मोर्जे मांद्रे जमनी हडप केल्या म्हणून संसदीय सल्लागार समितीचे बसकेत विशय आयलो. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंगाच्या अध्यक्षतेखाला दर्यादेग वाठाराच्या सुरक्षेचेर दोनापावला ही बसका जाली. खासदार शांताराम नायकान मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या मतदारसंघात रशियन आणि इस्रायलींच्या धुमाकुळाचो मुद्दो काडलो. दर्यादेग वाठारांत धोको आसा अशें मानूनच चलपाक जाय म्हूण राजनाथ सिंग उलयला. दर्यादेग वाठार फूल प्रूफ सुरक्षीत करपाक सुचोवण्यो घेवंक ही बसका घेतिल्ली. दर्यादेग वाठारांचे सुरक्षेचेर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंगाच्या अध्यक्षतेखाला दोनापावला बसका जाली. बसकेक राजनाथ सिंग आणि गृहराज्य मंत्री किरण रिजिजू आयिल्लो. दर्यादेग वाठारात फूल प्रूफ सुरक्षा यंत्रणा उभी करूंक सुचोवण्यो घेवंक ही बसका घेतिल्ली. यहाँ पर पार्लियामेंट की कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग थी कोस्टल रिलेटेड इश्यूज पर, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि फुल प्रूफ कोस्टल सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए. तो हमारे जो ऐसे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं और बहुत ही सीरियसली हमारी होम मिनिस्ट्री उस पर विचार करने के बाद फैसला करेगी. हमें यह मान कर चलना चाहिए कि जितनी भी हमारी कोस्ट लाइन है सब वल्नरेबल है. मान कर चलना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि है ऐसा मानना चाहिए हमको, ताकि हम और वैसे काफ़ी हद तक हम लोगों ने कोस्टल सिक्योरिटी को इंश्योर करने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन हम कोस्टल सिक्योरिटी को ऐसा इंश्योर करना चाहते हैं कि कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई गैप शेष न बचे. गोयच्या मुख्यमंत्र्याचे मतदारसंघात मांद्रे आणि मोर्जे रशियन आणि इस्रायली जमीन हडप करपाक लागल्यात ही गजाल खासदार शांताराम नायकान बसकेत काढली. समितीन ताची नोंद घेतल्या. That Morji and Mandre are two villages where Russians and Israelis are very active from various point of view. I also requested that to keep on vigil on some of the elements in this thing. The rest of your colleagues respond to your statement about Russians and Israelis taking over coastal land in Morji and Mandre. They have taken note of this thing. They are also surprised to know. ते भायर गोयच्या दर्यादेग वाठारात वाडिल्ले ड्रग्स आणि टारबॉलांचो विशय खासदार शांताराम नायकान काढलो.
सुरक्षा यंत्रणेन नुस्तेकारांचो आदार घेवचो म्हूण तो उलयलो. Secondly, drug menace which is there is also a threat. Drug menace is only not a question of trade, but it's also a threat for security. Then I refer to the issue of Lamanis, the Kashmiri, they who disturb the traders also do indulge in drug trade. Then tarball menace, I have said, this affects Home Ministry also, Environment Ministry also. Services of fishermen should be taken to protect our coastline. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. स्मगलिंग प्रकरणात वॉन्टेड बायणाचे दोग आरोपी हरपाल सिंग आणि शेख मोहम्मद जावेद फरारी जाल्यात. कस्टमान दोगांकूय फरारी घोशीत केल्यात. 7 दिसां भितर तांकां डीजीपी मुखार हजर जावंक वेळ दिला. डीजीपी मुखार आयले ना जाल्यार तांची प्रॉपर्टी जप्त जावं येता. गोंय कस्टम्सा मुखार हजर रावंक सांगिल्ले 9 आरोपींतले दोग गोंयांतले. हरपाल सिंग कस्टमाच्या हाताक केन्नाच लागलो ना. जामिनार सुटिल्लो जावेदय सध्या फरारी. प्रुडंटान जावेदाच्या घरा वचून चौकशी केली. थंयचे लोक म्हणटात म्हयनो जालो ताका पळयलो ना. भारत सरकाराच्या जॉयंट सेक्रेटरीन काडिल्ले नोटिसीत स्मगलिंग प्रकरणात 9 आरोपींक डीजीपी मुखार हजर रावंक 7 दिसांचो प्रास दिला. तांकां 31 मार्चाक नोटीसी काडिल्ल्यो. मात ते कस्टमा मुखार आयिल्ले ना. सुत्रां म्हणटात नव्या नोटिसे उपरांतय ते जर हजर जाले ना जाल्यार खासा कायद्या खाला तांची प्रॉपर्टी ताब्यात घेवपाची कारवाय जावं येता. 9 आरोपींतले 2 जाण गोंयांत रावपी. दाबोळे विमानतळाचेर लोडर म्हूण काम करपी शेख मोहम्मद जावेद आनी हरपाल सिंग हे 2 जाण कस्टमाक स्मगलिंग प्रकरणांत जाय. मात हे दोगूय सध्या गायब जाल्यात. कस्टम्सान तांकां फरारी घोशीत केल्यात. आरोपी हरपाल सिंग प्रकरण जाल्ले तेन्नाच फरारी जाल्लो, जाल्यार शेख मोहम्मद जावेदाक कस्टम्सान अटक केल्ली. तो जामिनाचेर सुटिल्लो. मात आतां दोगय फरारी. शेजारी म्हणटात म्हयनो जावन गेलो तांची घरां बंदच आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेवया एक विराम.